दिवचले धबधबा वाठारात कितलेशेच दीस जाले बिबट्याचो आकांत पातळिल्लो। ताणे वाठारांतल्या कांय जनावरांचो बळी लेगीत घेतिल्ल्यान लोक थर्र भियेल्ले। पूण आयतारा फांतोडेर रान खात्यान दवरिल्ल्या पांजऱ्यात हो बिबटो आडकालो। पळयात नितीक्षा गांवकाराचो रिपोर्ट। दिवचले धबधबा हांगा आयज एका बिबट्याक धरलो। 2 दिसा पयलीं हांगा ह्या वाठारांत रावपी एका घरांतलो तेणे कुत्रो खाल्लेलो। अशें म्हणटात की हे जे बिबटे आसा हे सध्या दिसा ढवळे आता गांवांनी भोंवपाक लागला। हांगा ह्या वाठारांत रेजिडेन्शियल एरिया ही हांगा खूबशे लोक रावतात, तेंची ल्हान ल्हान भुरगीं आसा आनी ती दिसाच्या टायमार हांगा खेळटात। अशा टायमार जर समज त्या भुरग्यांक कितें जालें असो घातपात जालो जाल्यार रिस्पॉन्सिबल कोण? आयज हेचेर खंय तरी कारवाय करपाची गरज आसा। बिकॉज हे जे बिबटे आसा ही जंगलां कट जाल्ल्या कारणान ते आतां गांवांनी भोंवपाक लागला आनी हेचेर खंय तरी आयज थर कारवाय करपाची गरज आसा। हांगासर जे लोक आसा हेंच्यांनी कंप्लेंट केली की अशी घटना घडल्या उपरांत आनी आयज फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान येवन हांगा पिंजरो घातलो। त्याच्या उपरांत हांगा बिबट्याक हांगा धरलेलो आसा आनी आज आमच्याकडे चित्ता येयल्लेलो तो तेका आमी कशें करून पकडला। तेका कॅच करपाक आमी 2 दीस जाले रॅकेट लावून दवरलेले। मागीर आमचे शेजारी आसा यांचे कारंडे म्हणून त्यांचो कुत्रो एक आसलो, तेका तेणे 2 दीस पयलीं खाल्ले आनी आमचे भुरगे सुद्धा खेळतात आनी ते डेंजरस आसा आमच्या खातीर। सो तुमी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटांच्या मनशांनी कितें तर करूंक जाय मातशें आमच्या खातीर। तेंचका आमचे म्हणजे मातशें हे करूंक जाय, कितें तर आमकां सुरक्षा कितें तर दिवंक जाय तेंच्यांनी। आमची भुरगीं आसता ती दिसभर रातभर खेळत रावता भायरच, त्याच्या खातीर प्लीज कितें तर करा। परवा दिवशी रात्री आमच्या बाजूच्या पडोसीच्या कुत्र्यांना रात्री गायब झाले। आम्ही 2 दिवस हुडकलो तर त्याचा काय कुठे गावला नाही आहे। त्याच्यानंतर बघितलं 2 दिवसानंतर आमच्या पाठीमागे एक पाईपलाईन गेलेली आहे, त्या पाईपलाईनच्या पाठीमागे त्याच्या डेड बॉडी सापडली आम्हाला। नंतर आम्ही काय केलं, ते प्रभाकर करकंडे आमच्या बाजूला राहतात, त्यांनी आम्ही सगळे मिळून फॉरेस्टमध्ये कंप्लेंट केलं। फॉरेस्टमध्ये कंप्लेंट केल्यानंतर त्यांनी आल्यानंतर इकडे सगळे सर्वे करून घेतले। सर्वे केल्यानंतर त्यांनी संध्याकाळी आणून इकडे एक पिंजरा गाठले ते बिबट्याला पकडायला। पिंजरा गाठल्यानंतर आम्ही एक कुठं तरी कुत्र्याला आणून तिथे ठेवलं। रात्री परवा दिवशी रात्री काय आलेले नाही ते। नंतर काल रात्री काय झालं, 12 वाजताच्या सुमारास ते आवाज आल्यानंतर आम्ही कोण तिकडे गेलो नाही। सकाळी 6 वाजता जाऊन बघितल्यानंतर ते तिथे पिंजऱ्याच्या आत ते सापडलेली होती। नंतर फॉरेस्टवाले येऊन ते घेऊन गेले। आता आम्ही म्हणायचं काय म्हणजे इथे आमचे सगळे लहान लहान मुलं सगळे इकडे फिरतात। जरा तुम्ही काळजी घेऊन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो, पोलीसमध्ये हो, कुठले तुम्ही सगळेजण बघून घ्यायला पाहिजे तिकडे। आमगेर एक पेटो असलो, सो फ्रायडे नायटीक त्याच्यावर लेपर्डान अटॅक केलो आणि त्याका उखलून कंपाऊंडाच्या भितर येऊन उखलून घेऊन झाडांनी वचून त्याची चेस्ट ते फोडून खाल्ली। सो एका लागून मागीर आमी दुसऱ्या दिसा आमी सोदता की पेटो खंय म्हणून जाल्यार मेळना। मागीर 2 दिसांचो स्मेल कसो येयलो उपरांत वचून झाडांनी पळयलो जाल्यार थंय तेजी डेड बॉडी मेळ्ळी। मागीर तेच्या उपरांत लोकांक कळ्ळें की अशें लेपर्डान अटॅक केल्लो ते म्हणून। मागीर लोक सांगूंक लागले की आमचे 2 पेटे खाल्ले, आमची गाय खाल्ली, आमचे हे खाल्ले। मागीर कोण म्हणपालो आमचे बोकले उखल्ले। मागीर हांवें चिंतलें की आतां कंप्लेंट केल्ली बरें, कित्याक हेज्यार मागीर ते मनशांकय धोको येवंक शकता। नाजाल्यार भुरगे आमचे ते खेळटा 7-8 जायसर, आनी भुरगीं ट्युशनाक बी वयता ते 7-8 अशें एकटेच चलत येता। सो तो कोणारय अटॅक करूं शकता। ताका लागून आमी मागीर हांवें कितें केलें, फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक कॉल करून सांगलें की अशें लेपर्डान अटॅक केल्लो आनी ते म्हणून। तेंच्यांनी येवन थंय इन्व्हेस्टिगेशन केलें आनी बेगीन एक्शन घेतली तेंच्यांनी। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर, समृता खणगांवकर आनी सानिका नागवेकार।